प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 17वी चीट 11 ते 19 पर्यंत. आनी आयज आमी वाचता की जेजू 10 दादल्यांक बरें कोत्ता. तो एका सामाराच्या गांवांत गेलो आनी थिंचोर ताका 10 दादले कोड फुटलेले थिंचोर ताका मेवतात. आनी त्या 10 दादल्यांवून 9 जाण जुदेव आसले, एक सामेरियकार आहलो. आनी कितें घडटा ते जेजूक म्हणटा, गुरुजी आमची काकूट कोर. आनी जेजू ताका ताचे चुचुरे दिसता ताका आनी जेजू ताका बरो कोत्ता. जेजू तांकां नितळ कोत्ता. आनी हे सगळे 10 जाण देवाक दिनवास दिवन वेतात. पूण तांतलो 10 एकलो मनीस जो सामेरेकार आहलो तो पोत्तून जेजू कडेन येता आनी जेजूक आर्गां दिता, वाखाणणी दिता. तो म्हणटा, जेजू हांव तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता कित्याक तुवें म्हाका बरो केलोय. आनी जेन्ना तो सामेरेकार जेजू कडेन येता, जेजू ताका विचारता, 10 जाण नितवट जाल्ले न्हय, तर दुसरे जे 9 आसा ते खंय गेल्यात. आनी जेजू ताका म्हणटा, त्या सामेरेकार, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केला. भाव भयणीनो, 10 जाण बरे जाले, पूण 10 जाणांतले फकत एकलो पोत्तून येलो देवाक आर्गां दिवपाक, देवाक वाखाणणी दिवपाक, जेजूक देव बरें करूं म्हणपाक. आनी भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान ह्या 9 दादल्या भाशेन आमची खबर कितले फाटी देव आमकां काकूट दाखयता, कितले फाटी देव आमकां आमच्या जिवितान सगळें बरें करून दिता. आमकां जीव आसा, आमी जानवरां भाशेन जल्मोंक ना, आमी खरेंच मनशां भाशेन जल्मल्या. आमकां सजमता, आमकां देवाचें उतर वाचूंक येता, आमकां ही सजमणी मेवता कित्याक देवान आमकां सजमणी दिवपाक ही सजमणी दिली आमकां. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर सजमता, ही देवाचें उतर पाळटा, खरेंच आमी दुसऱ्या कडेन वचून तें देवाचें उतर दिता आनी आमी सदांच देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिता कित्याक सगळें ताणें बरें केलां म्हणून आमच्या जिवितान. तर कितें घडटा, देव आमकां फकत त्याच जाग्यार आमकां बेसांवनी भरना, पूण आमच्या आख्ख्या जिवितान तो आमकां बेसांवनी भरता. भाव भयणीनो, एक बायल आसली, तिका रोग आसलो 12 वर्सां. ती तिच्या कुडींतलें रगत व्हांवतालें. आनी कितें घडटा, ती म्हणूंक लागली, फकत हांव जेजूचें आंगोस्त्रां हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली. आनी ती गेली, जेजूच्या आंगोस्त्रांक हात लायलो आनी ती बरी जाली. आनी जेन्ना जेजूक कळ्ळें की ताज्या कडसून तो पावर गेला म्हणून, ती पदवी गेल्या म्हणून, तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, कोणें म्हाका हात लायला. आनी ती बायल आयली आनी जेजूक सगळी खबर सांगली. तिणें देवाक दिनवासलो आनी तेन्ना जेजून तिका सांगलें, तूं बरी जाली ती बरी, पूण तुज्या जिवितान तुका सगळें बरें जालें फावो कित्याक तुवें देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिलें. भाव भयणीनो, ह्या 10 मनशां मदें एकूच मनीस आहलो जो पोत्तून आयलो देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक. आनी जेन्ना ताणें देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिली, तो फकत आपल्या कोड फुटलेल्या आंगांतलो बरो जावंक ना, तो बरो जालो, पूण ताका बेसांवन देवान बोल्लो सगळे आपल्या जिवितान, ताच्या पयशांनी, ताच्या संबंधांनी, ताच्या काजारा जिवितान, सगळ्यांनी. कित्याक हें घडटा जेन्ना देव आमकां आमच्या जिवितान बरें करता, आमी सदांच देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दुसऱ्यांक सांगूंक जाय कितें केलां जेजून म्हणून. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता की देवान, जेजून आमच्या जिवितान कितें बरें केलां, कितें घडटा, त्या लोकांक जो आयकता तांकां देवाचो मोग तांच्या भितर सोदता. ती देवाची आनी जेजूची भावार्थी जातात आनी ती सजमतात की ह्या मनशाक, ह्या बायलेक बरें केलां जाल्यार देवान म्हाकाय कोत्तलो आनी हेंच उतर घेवन हांव तें बरेंपण म्हज्या जिवितान आपणायतलो. आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां जेन्ना आमकां कितें बरें जाता आमच्या जिवितान,
दुसऱ्यांक सांगपाक की देवान कितें केलां तें. आनी जेन्ना आमी अशें करता आमी आर्गां आनी वाखाणणी दिता देवाक आनी दुसरें कितें घडटा आमी दुसऱ्यांक जेजू कडेन हाडटा आनी आमचें कितें बरें जाता आमच्या जिवितांत सगळें बरें फकत त्याच जाग्यार न्ही पूण सगळें आमच्या जिवितांत आमी बेसांवनी भरता आनी आमकां देवाचें सगळें फावो जाता. आयज जेन्ना आमी ह्या चिवर्थनाचेर नियाळ करता ही जावन आमी हो थाराय करुया की आमच्या जिवितांत कितें बरें घडटा आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवया, दुसऱ्यांक बरी खबर दिवया आनी तांकां जेजूची खबर दिवन आमी तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक दिवया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जी जातलो. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.